पयलीं सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. बाळपयच बाब बाबागेर कोता तेका लोकांनी तिको मिरसांग खावयली. आदले तारवटी रिबन ओकल घालशिवाय भायर सरना आसले. तो मोगा मोठाय तो बोयलू गाय रेडो काय गाडाव. रांदो हुंय मेल्याय रे. जाग जाय आई. म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. वाळपयच कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोक एक मान बागोयन बाब बाब मोटमू हेणी मरे बाबागीर करूंक कमेस केली. ना जाल्यार चोय फाटीं मरे तेणी एक तें पिरेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटाय तें घेवन टापा टापको फायल्यो सगल्यो रिपोर्टरां मुखार उडयन पेडणे हिरमावांक किजील सांगूंक लागलो. केसो वळख आसता बोगलान ते हिरमावाचेर घालूंक लागलो रे. एश केलो तेक दिसोलें तो पेडणे दांत नासलो म्याव म्याव कोत तेसो वागा पेटो भियोन सुण्या भाशेन शेंपडी बोकां घालन धांवतो काय मू. पूण त्या वागा पेट्याक कोल्या मोती आसमू एक खबरू. तेणे आपणागे दांत बरे पाजलो नाय मू सगले गांवचे लोकांक फुफडायले आनी तेंगे दांत बाबा दाखोवपा लायले. ते लोकांगे दांत चोयन धाकट्या बाबान मरे मान बागोयच पडली. आरे बाबा तुगे व्हड बाबान तेंपार कितें केलें तो जाणटे लोक मान बागोयन सोंसूंक घेतालो. पूण तुवें ती आदल्यांगे म्हणणी आयकलो ना. तेंपा प्रमाणे माथ्या कुरपण्या मुटाय ती. आतां ते लोकांगे भुरगे वाडल्याय आनी धाकट्या बाबान कितें नाक जालो म्हळ्यार मान बागोयनाय पूण तेंगे व्हडदें फुलयताय. हालीं धाकट्या बाबान पेरगांव गायलोलो. पेडणे गांवांत डेव्हलपमेंट करूंक जाय मू तो झोनींग प्लॅन उजार कोता हुंय. तो मरे व्हड बाबा भाशेन समजिल्लो आपूण शाणो आनी लोक सगलो पिसो. पूण पेडणे लोक देड शाणो तेणी बेज उजार करून चिंतिल्लें हो प्लॅन लोकां डेव्हलपमेंटा पासून काळा काय बाबा डेव्हलपमेंटा पासून काळ काय म्हूण. हांगे भाजपाल्यान दोतोरू आदल्या कोल्या मोती चीफ मिनिस्टर आसलो तेज भाशेक मत उजार करूंक लागला. तो इतलोय लोक रागान बोलो आसतो चोयनाका तो आपूण फाटल्यान रावला आनी लोकां दाखयलां आपूण हितून कित्या ना म्हूण. तेक बरी खबर आसा पार्लिमेंटा इलिसांवां देरवोट्याको पावल्याय म्हूण. तेक लागून तेणी एक व्हिडियो मेसेज गायली. हे पेडणे झोनींग प्लॅना लागून लोकां चोडो सितमेंत जाल म्हूण तो प्लॅन रिवर्स गियरांक गायला. सायबा बोगोश पॉलिटिशियनां लोकां सितमेंता बाबतीं केन्नाय पोण गेलो म्हूण आयकिल्लें तुमी. एलिसांवां टायमार मरे नाक जालो नवलांक उडयताय आनी लोकां सांगताय कोण मुटा लायटी बील झिरो कोताय म्हूण. दुसरो कोण आजरांनी सिरवेस दितो खूंय. कोण सांगता उद्दो फ्री मेळटो म्हूण. आनी सगल्यांक वळख आसता तो पिकायन गेलो मुटाय तो 15 लाख बँकांक घातो म्हूण सांगलोलो. गोंयचे तारवटी 9 म्हयने तारवार विराजमान परते गोंयां येतना तेंगे पयलीं स्टॉप बोंबयच कुडां कोचपटालें. त्या तेंपार होटलां वो बोंबयच सोयऱ्यांगेर रावना आसलोले. पूण एक गांवचो आनी एक वाड्या पासून कूड म्हूण आसता तितून रावताले. ते कूड मरे चडशे बोंबयच धबी तलाव आनी सरभोंवतणी आसताले. ते कुडांनी एक मेंबरागे पेट म्हूण आसताली. काजार जायन व्हंकल न्हवऱ्या आपणागे दिरे दवरपा आलमारवान दवरता ते भाशेन एक कुडा मेंबर आपणागे पेट ठेवताले. पेट म्हणल्यार धाकटें पेटूल म्हूण समजोशाय. ते मरे एक व्हडली लोखडां ट्रांक आनी तेका पेट म्हणटाले. थंय मरे हुंचे कुडां बारीक नदर मांड चयल्या रे. थिंगा एक दोग जाण बेकार लवडी आसताले इच आनी ते मरे दोड्यान तेल घालन वाट चयताले कोणूय गरम तारवटी वियाजिसो पत्तो येतो काय म्हूण. थिंग 2-3 दीस तारवट्यांक काडचे पडटालें आनी मागीर एक पावटी तेंगे ऑफिसां सायन ऑफ जातरी गोंयां येवपा बोटीन नाजाल्यार बासीन तिकेट बूक कोताले. एक पावटी गोंयां पावतरी तेंके 1-2 म्हयने सगले गरम तारवटी म्हणटाले.
थोडे कॅप्टेन वो बोटीर बी असलो तरवटी येतो एक होंडा मोटरसायकल घेवन हाडले आणि ते मोटरसायकली हँडला एक प्लास्टिका पोती लायन दोड्या रिबन वॉकले रे मॉडर्न लोक ताका रेबेन म्हणटाय ती गायन त्या तिट्या वयताले तेंक चोयन आवयस ती पाट्या हाटल्या निस्तेकान ह्यो बाकिनाचे बसून असलो की ते मुरगोटाले रे 50 रुपया गांथून 150 रुपया सांगले टाळाक करून 3 कटकटीत 500 नोट काडून दिताले मागी गोंयां थोडी काम कोतो दादले त्यो तेंगे येश्यो मिशी वालरस मुटाय तेज भाशेन लांबोयन पयस विस्त माताले आमगे एकलो शेजारी लोड सुतारवटी म्हणून असलोलो तो आनी सांगून आक्का धेंप रायलें काजू शेकयन जेन तें रिबन वॉकल गायन मागीर बाजरां वचून 150 रुपया भाड्या मोटरसायकल कोन्न मडगांव राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमा ती सवाय 10 रुपया टिकेट कान सारको फाटल्या फुटबॉल मॅच चोवपाक बसतालो ते गरम तारवटी हुंचाय 12 भितर सरल्या जाय बाबा सगळे भितर बसून असलो पावणे देर फेंती तेगे सारखे हळे घात आमीक जाताले ते पावले तारवट्यां चयल्या मरे चडशे मोदले पिरायेचे थोडे मातशे हडे व्हळे हाडाचे आनी चडशे मोठे धोली आसताले होरे मरे कितकाय कोण आतां तारवटी सारखे दुसरे भाशेचे आनी पयर हाटी मरे एक पादरीन पासून शेरमा सांगिल्लो सायबा गोश हें लोकांक सांगपा न्हू तुमकां सांगता तो पाद्री सांगता आतां तारवटी हुंय पयली याजमाताय बुलेट घेताय दुसरी याजमाताय मोटर घेताय आनी तिसरी याजमान बंगलो बांदताय चवथी याजमाताय काजार जाताय आनी पांचवी याजमान येत म्हळ्यार हुंय बायले खबरू ना कोण म्हणटाय मायंगेर गेलो ती परतून येवपा खबरो कोना मग एश कितें जावं रे तारवट्यां एक नशीब बरें आसता सासरा चारूय कणशान भोंवपा मेळटा तेजो मरे फोन नासलोले तेंक कितें कडीत कोता जाल्यार चीट बरोवची पडटाली त्यो चिट्यो इनलँड मुळो कावराचे बरोवन शिपिंग ऑफिसान पोस्ट केल्या त्या मागीर ते बोट हुंय आसा थिंगसान धाडून दिताले ना जाल्यार बेश्टे होलींचे बरोवन एअरमेल मुळो एनवेलोपां घालून पोस्ट करचे पडटाले एक चीट तेंक थिंग पावत म्हळ्यार 6-7 दीस लागताले थोड्यांगे तारवट बा मरे येत रे केस हलगा माताय आनी वयता आसतना एकडे तेकडे थोडे पयशे घेवन मागीर तारवार वयताय यो मोगा गोपान धरूंका शेतां तुका एश मू भुरगेपणां रे कांतार मुटाले आमी उगडास आसतुंका पूण आयज हांव खबर कोत्ती चेडो मोगान पटाय ते मोगा न्हू हे मोगा फोटू हे दिसान वयत थिंगसान दिसती पटाय हांव एकल्याक चालें आगा ओ मोगा मुटाय तो बोयलू गाई रेडो काय गाडाऊ एश मुळो मरे तेणें रागान म्हज काना ओडबोन सांगूंक लागलो तूं तेजें हकांड करूं सोदीत काय मू ते खंय गोंयकारांनी मोगान नांव दिलां मोगा म्हूण आयकिलां नांव दिलां मोगा म्हूण आनी तो खंय गोंय रेडो हांवें मरे 2-3 वर्स पयलीं ते बोंडला जुवां गेलो कडेन न्हू एक गोयरेड चोयलोलो थिंग गोयरेड आसलो तो हेजे भाशेन न्हू तो जिवान सारको आक्कांत आसलो मरे चोयल्यार डेली एक्सरसायज करूं जाय म्हूण जिमाकू रावता दिसतालो आनी रुपान सारको रागान बोलोलो आवय तो मांडोवन चोयता मरे म्हाका या हांगे मोगा मुटाय ते गोयरेड्याक ब्युटी सलोनावन केंसां दांतोण लायन आयब्रावज ट्रीम कोन्न आनी मेकअप कोन्न सारको देसेंत काय बाबूड असो कोन्न दवरला आनी ते खंय आतां सगळे इस्कलांनी भोंवडायताय भुरग्यां स्पोर्ट्सा रूच दाखोवपा हांवें आयकलें ते प्रमाणे हें इतलें कोत्ताय तें स्पोर्ट्सा मोगा पासत न्हू ऑक्टोबरा 26 तारखेर गोंयां नॅशनल गेम्सा इनॉग्रेशन जाता ते दिसा तो दिल्ली सावन कोण तरी एकलो दोया हाडा मनीस येवपा आसा देखून हांगे भाजपाल्या दोतोरा हे दिसा खंय न्हिदू पडना उरला दारवट्याक एलिसां पावलीं आनी 26 तारखेर फातोड्डा स्टेडियमाक लोक जायना जाल्यार वयर आसा तेक लागून तेडी खूंय एक इस्कला 60 जाण भुरगीं आनी 2 टिचऱ्यो त्या दिसा स्टेडियमा उबी करची म्हूण ऑर्डर दिल्या म्हाका दिसता तें आतां पयलीं भाशेन 300 रुपया भाड्या मनीस मेळटाले ते मिटिंगे व्हरपा तसो मेळनाय आसतले आतां मरे उण्या म्हळ्यार 10 वर्सांनी गोंयचो सरकार ह्यो गेम्यो गोंयां दवरपा पोस्टपोन करीत आसाय स्टेडियम जालो नाय म्हूण तें बरें आसा पूण पयर मरे हे भाजपाल्या दोतोरान उबी रावन पेर गावंक गायलें तें आयकून म्हज्या खोट्या केंस आसलो जाल्यार उबी जाता आसले हे देवळ्यो नॅशनल गेम्यो हेडोन जातरी सरकार खंय मुद्दत दितलो कोणूय प्रायवेट स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी घाताय जाल्यार
तो एक पणसा बिकडाय तो बेज आसा आनी तो वय जाल्यार दोंपरां आसा आनी ती दोंपरां तूं मोद कपलां पावत म्हळ्यार गाडी चुकोता. हे हांगे पॉलिटिकल इरमाकू गाडी चुकोतरी हाटल्या जा मारपा संवय आहा. यो युनिवर्सिटी 10 वर्स पयलीं गायलो जाल्यार येदो म्हळ्यार सारके प्रोफेशनल हेडगोडी तयार जाचना आसलोले केच कोताय रे बाबा. एश केल्या बोंबय पावताय. बरें रे दुसऱ्या मुंगडारा मेळ्या गरम गोंयकारां आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुंगे काणयो. मोग आसूं. दीस इज लांप्याव सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.